गोंयच्या तरणाट्यांक रोजगार दिता म्हणून सांगून 10,000 नोकऱ्यो आमी एडवर्टायज करतले अशें मुख्यमंत्र्यान अनावन्स केलें. ताजे मागीर आतां पळयलां आमी की ह्यो सगळ्यो नोकऱ्यो ताणें विकल्यो म्हणून. हें हांव म्हणना, हे तांचेच आमदार म्हणटात. म्हणटकर कॅश फॉर ईच एंड एवरी जॉब सिनारियो हो जो सिनारियो गोंयचो यूथ फेस करता, ह्या सिनारियो कडच्यान ह्या गोंयच्या युथाक लिबरेट करपाची गरज आहा प्रधानमंत्र्यान. तो हांगा 19 डिसेंबरा येवचे पयलीं. म्हणून म्हजो डिमांड असो आहा की जे मंत्री इन्क्लुडींग मुख्यमंत्री तो इनवॉल्ड आसा जाल्यार ब्युरोक्रेट्स आनी जे एजंट आमदार ज्यांनी पयशे घेवन मिनिस्टरांक सप्लाय केल्या, ह्या सगळ्यांक मुख्यमंत्र्यान सॅक करूंक जाय, इमिजिएटली पार्टींतल्यान एक्सपेल करूंक जाय आनी प्रोसिक्यूट करूंक जाय. तो हांगा गोंयचे धर्तीचेर पांय दिवचे पयलीं. ना जाल्यार अशें जातलें की प्रधानमंत्र्याचो नारो न खाऊंगा न खाने दूंगा हो फक्त एक स्लोगन हो जुमला जातलो. म्हणून हांव आज गोंयची जनता अशी उलोवंक लागल्या की मुख्यमंत्र्यान एक स्कीम काडपाची उरली म्हणून, चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना म्हणून, प्रोवायडींग इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू दीस एस्पायरींग गोवन यूथ टू टेक दीस लोन्स ऑन इंटरेस्ट फ्री बेसीस टू पे हिम ब्राइब्स. इतलेंच एक उरिल्लें म्हणून. हांव मागतां की हें जें चल्लां गोंयांत, हें गोंयची जनता हांकां शिकयतलीच धडो. ह्या भ्रश्टाचारी जनता पार्टीचे सरकाराक गोंयकार घरा धाडटलेच, पूण ते धाडचे पयलीं प्रधानमंत्र्यान तांकां घरा धाडपाची गरज आसा. आनी चड करून हे ब्युरोक्रेटांक हांव एक वॉर्न करतां की कितेंय ह्या सरकाराचें आयकून कितें करूं नाकात. तुमी रिटायर जावन तुमकां फक्त बेल घेवपाक भोंवचें पडटलें आनी हे वतले घरा आनी तुमी बेल घेवपाक कोर्टान भोंवचें पडटलें. मागतां की तुमी जर खरेंच भारताचे घटनेन मानतात, इफ यू बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डोंट ओबे सच करप्ट भ्रष्टाचारी जनता पार्टी मिनिस्टर्स who are now out to rob the state and the Goan youth of their future.